नमस्कार पळोवया प्रायम खबरो। जामिनाक वचपाचो नाशिल्लो, फामिलीक लागून अर्ज घालो। जेलींतल्यान सुटले उपरांत चर्चिल मनमेकळो उलयलो प्रुडंटाच्या हेड ऑनांत। राजकीय फुडार खंय अजून थारायल्लो ना। सरकाराची गोवा मराठी अकादमी सुरू करपाचें काम चालू। राजभास खात्यान थारायली अस्थायी समिती, रोखडीच अधिसुचोवणी। अनिल सामंत जावन येता पयलो अध्यक्ष। नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक घरच्या मैदानार हरोवपाचें FC गोवा मुखार मोठें आव्हान। ब्रेस्तार जातली गुवाहाटींत FC गोवाची पयली अवे मॅच। सगल्यो फार्मासी मध्यान राती सावन 24 वरां संपार। बुधवारा राती मेरेन वखदां मेळची ना। केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनाचो वखदांच्या ऑनलायन सेलाक विरोध। देशव्यापी बंदांत गोंयय वांटेकार। आनी गोंयचे रस्ते गेले व्हांवन। डांबर कमी, फोंडकुलां चड, एक्सिडेंट वाडले। कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करात काँग्रेसीची मागणी। 1500ची मुजत, नाजाल्यार आंदोलन। खबरो विस्तारान। आपूण जामिनाक वचचो नाशिल्लो, पूण आपूण नासतना आपल्या फामिलीची वायट परिस्थिती जाल्ली। जायका लाच प्रकरणात जेलींतल्यान जामिनाचेर निखतोच सुटिल्ले चर्चिलाची ही उतरां। प्रुडंटाच्या हेड ऑनांत चर्चिल मनमेकळो उलयलो। राजकीय फुडाराचें आपणें कांयच थारायल्लें ना। सगळ्यांत पयलीं मेडिकल ट्रिटमेंट घेवन वालंकिणी वचून येतलो। राजकीय फुडाराचो विचार त्या उपरांत म्हूण चर्चिल उलयला। पूण म्हाका सपोर्ट पडे म्हाका गोंयच्या लोकांनी, म्हज्या सपोर्टरांनी जावं म्हणाका, कलांगूट म्हणाका, पेरणे म्हणाका, फोंडे म्हणाका, सांग्यार म्हणाका, केपें म्हणाका, आख्खे चारूय कुळच्यांनी लोक येयला। पूण चड लोक म्हजो बाणालेचो आनीक न्हयलेचो। म्हाका ती जाणटेली बी येयला ताका चोवन सारकें फिलींग जालें हा चड। इतली जाणटे लोक येयला न्हू भितर, तुका सांगता, आनी तांकां लोक पोत्तून धाडला आनी तांकां चड फिलींग जालें म्हाका चड। खूब दुखला हांव, चड दुखला हांव। ह्या एपिसोडान कळ्ळें आपल्याले इश्ट कोण आनी कोण इश्ट न्ही ते। चड दुखला हांव, तें हांव सांगता मागीर सगळें। लोकांचे रिएक्शन पळोवन हें जालें सामकें। सारकें चड दुखला हांव। कितें सांगताले लोक, कितें सांगताले आनी सांगूंक शकना हांव, चड दुखला हांव। जाणटी जेन्ना चलोंक जायना ती पासून येवन म्हाका इतलो तेमी कारेज दिली न्हू, तेजेर उरलो बरो। सगळ्यांत व्हडलो आदार कोणाचो आशिल्लो भितर? आदार म्हाका लोकांचे प्रेयर्स न्हू, आनी जेजूचो, सायबीणचो, आनी आदार कोणाचो? फामील म्हजी न्हू सारकी, म्हजी भुरग्यांक, म्हजे चेडवाक ताका सांबाळ म्हणल्यार म्हज्या वालांक चेडवाक येवपाक बंद केलें तिका पयलें। मागीर म्हज्या चेडवाक कित्याक बंद केलें खबर ना, मागीर अलावड केलें ताका येवपाक। म्हयनो म्हाका चेडूं मेळना म्हजें। ह्यार भुरगीं येयलीं म्हणजे। एक गजाल सुद्दां म्हणटात की तुजेर खंय स्टेटमेंट दिवपाक प्रेशर हाडलो म्हणून, जेन्ना इंट्रोगेशन चालू आशिल्लें, जेन्ना आतां कोटले न्हू, चार्जशिटाचेर कोटले तुका आतां चार्जशिटाचेर आतां केसीचेर कोटले तुका प्रेशर हाडिल्लो। आतां केसीचेर कोटले न्हू तुका। हांव कांय सांगूंक शकना, कित्याक जे मॅटर इन द ज्युडिशियरी आहा, सो आय डोंट टॉक इन दी प्लेस। फुडें कितें लोकांक कितें सांगूंक सोदता? कांय ना, हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जो पळय म्हाका लोकांन पळय सपोर्ट केला, बाणावले क्रिश्चन्स जावं नावेली आख्खे गोंयचे सपोर्टर जावं पाद्री बावले, तांकां हांव फकत काळजांतल्यान देव बरो म्हणून म्हज्यान मर पसून दिसपाक ना लोकांक। आनी आयज सांगो तुका हांव, जे पर्यंत पयलो सावन आज आमचे 66 इयर्स जाले म्हाका, पयलो सावन आज पासून म्हाका लोकांनी सांबाळ्ळा पॉलिटिक्सांत। सरकाराची गोवा मराठी अकादमी रोखडीच सुरू जातली। राजभाषा खात्यान अस्थायी समितीच्या वांगड्यांची नांवां मान्यतायेक सरकाराक धाडल्यात।
सरकाराच्या मान्यताये उपरांत गोवा मराठी अकादमीची स्थापणूक जातली। गोमंतक मराठी अकादमी वांगडीपद उक्तें करिना म्हूण विष्णू वाघ समितीन दिल्ले रिपोर्टाचेर सरकारान नवी मराठी अकादमी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। अनिल सामंत अध्यक्ष जाल्यार अशोक नायक तुयेंकार नव्या अकादमीचो उपाध्यक्ष जावं येता। की ज्याला ज्याला गोमंतक मराठी अकादमीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्याला सामावून घेतलं, म्हणजे सर्वांसाठी खुली आहे। सर्वांसाठी आता त्याचे घटनात्मक जे आहेत त्याच्यामध्ये कशा रीतीने खुली आहेत हे बघावं लागेल, परंतु आम्ही जी घटना सरकारकडे दिलेली आहे त्याच्यामध्ये कुणालाही त्याच्यामध्ये सदस्य होता यावं, कुणालाही त्याच्यामध्ये सहभागी होता यावं अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे। मराठी अकादमी जी असेल ती मराठी अकादमी गोव्यातील पेडणेपासून काणकोणपर्यंत विविध गटातील जे नागरिक आहेत, शालेय विद्यार्थी, कॉलेजमधले विद्यार्थी, महिला, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध कलाकार, तर या सर्वांसाठी कार्य करेल। सरकाराचे नवे गोवा मराठी अकादमी खातीर अस्थायी समितीच्या वांगड्यांची नावां राजभाषा संचालनालयान थारायल्यात। नावां संचालनालयान सरकाराच्या मान्यतायेक धाडल्यात। अस्थायी समितीच्या वांगड्यांची नावां सरकारान फायनल केली काय राजभाषा संचालनालय अधिसुचोवणी काडटले। ते उपरांत नवी गोवा मराठी अकादमी स्थापन जातली। ही अधिसुचोवणी बेगीनूच येतली। गोमंतक मराठी अकादमीच्या कारभाराचेर विष्णू वाघ समितीन सरकाराक रिपोर्ट दिल्लो। या रिपोर्टाच्या आदाराचेर सरकारान स्वताची गोवा मराठी अकादमी घडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो। गोमंतक मराठी अकादमीन वांगडी पद सगळ्यां खातीर उक्तें करपाक जाय ना जाल्यार सरकारान आपली मराठी अकादमी घडोवची म्हूण शिफारस विष्णूचे समितीन केल्ली। गोमंतक मराठी अकादमीचो कारभार जाग्यार येना जाल्यार अकादमीक निधी दिवप बंद करचे अशी शिफारस सरकाराक केल्ली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी श्याम सुंदर फट्टे। दुसऱ्या ISLांत ब्रेस्तारा FC गोवा आपली पहिली अवे मॅच खेळटले। तांच्या मुखार नॉर्थ ईस्ट युनायटेड FCचे मोठे आव्हान आसा। मॅच गुवाहाटींत जातली। ह्या मॅचीक FC गोवा टीम मंगळारा भायर सरली। फाटल्या मॅचींत FC गोवाक चेन्नईन FCन 4 गोलांनी मारिल्ले। 3 मॅची उपरांत FC गोवाचे 4च पॉइंट जाल्यात। दुसरे ISLान FC गोवा पयल्यो 3 मॅची सेगीत घरा खेळ्ळे। एक जैत आनी ड्रॉ उपरांत फाटल्या मॅचीन चेन्नईन FCन FC गोवाक धाडायले आनी तांकां ह्या ISLाची पहिली हार खावपाक लायली। आता FC गोवा मुखार गुवाहाटीन जावपी मॅचीन नॉर्थ इस्टाच्या आव्हानाक तोंड दिवपाक तयार जावचे पडटले। मंगळारा दनपारा FC गोवा दाबोळे विमानतळावेल्यान गुवाहाटी वचपाक भायर सरले। ह्या वेळार कॅप्टन लुसियो तांचे वांगडा नाशिल्लो। अधिकृत म्हायती अजून FC गोवान दिवंक ना, पूण सुत्रांकडल्यान समजता त्या प्रमाण ब्राझिलियन डिफेंडर लुसियोक दुखापत जाल्या आनी तो फुडले मॅचीन खेळचो ना। अशा परिस्थितीन FC गोवाक आनीक मोठ्या आव्हानाक तोंड दिवचे पडटले। नॉर्थ इस्टूय आपल्या घरच्या मैदानार नेटान खेळ करून आपले पयले जैत जोडपाक यत्न करतले, हातून दुबाव ना। आमी सगळे नेटान खेळ करतले आनी नॉर्थ इस्टाक हरोवपाचो यत्न करतले, अशें गोंयचो विंगर मंदार राव देसाय म्हणटा। अवे गेम घेवपाक मातशें डिफिकल्ट, मात तरी पूण आमी ट्राय करता, कित्याक हे आतां क्रुशल 3 पॉयंट्स घेवचे पडटले आमकां। तेवूय शेणलेले दोनूय गेमी, तेवूय ट्राय करतले जिखपाक आनी आमकां जिखोवंक ट्राय करता, कित्याक परतून विनींग मोमेंटमाचेर येवपाक। फाटल्या मॅचीन वायट कामगिरी जाल्ल्यान FC गोवाचे हजारांनी फॅन बेजार जाल्यात। तांच्या जिवान जीव हाडटले जाल्यार FC गोवाक किमान ही फुडली मॅच ड्रॉ तरी करची पडटली अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। गोंयच्यो हजारांवयर फार्मसी मध्यान राती सावन 24 वरां बंद दवरून संपार चल्ल्यो। बुधवारा राती मेरेन वखदां मेळची ना। वखदांचो ऑनलायन सेल कायदेशीर करपाचो सरकाराचो प्लान आशिल्ल्यान ताचे आड केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनान देशभर संपाचो उलो मारला। वखदांचो सेल ऑनलायन केल्यार देशभरांतले फार्मासींतले 2 कोटी कर्मचारी बेकार पडटले म्हूण असोसिएशनाचो दावो। गोंयचे 750 केमिस्ट आनी 200 होलसेल ड्रगिस्टाच्यो फार्मसी 24 वरां बंद उरतल्यो। घेऊ एक विराम।